Join Stellar Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Stellar Academy produced Goa State Topper for JEE Main 2024. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. गोयात आयतारा दाट पावसाचो रेड अलर्ट आशिल्लो. गोयात फाटल्या 24 वरांत 2.54 इंच पावसाची नोंद. पहिल्याच पावसात आनमोड घाटात पालसाणां कोसळ्ळी. रस्त्याचो अदमास सुकिल्ल्यान ट्रक रस्त्या भायर. ओलेम घाटाच्यान जेन्ना येताले तेन्ना दिसपाक लागलें की लँड जे आसा स्कॅप जाल्लें आसा, हिल जी आसा कॉलॅप्स जाल्लें आसा आनी आतां सद्या थंयसर फायर ब्रिगेड आयिल्ली आसा स्पॉटार आनी कांय जाग्यार रोड वायंडींग करतना जे माती घातल्या त्या मातीच्या वयल्यान जे ट्रक कंटेनर वता आसतना एक कंटेनर सारकें ओलांडलें आनी थंयसर व्हडल्यो दुर्घटना सुद्दां जावपाची शक्यता आसा. सो एकंदर म्हजो पयलेच पावसान जे इन्सिडंट जे आसात लँडस्केपींग आनी प्रोटेक्शन वॉल नासल्या कारणान जे कंटेनर आनी जे ट्रक जे आसात ओलांडपाचे प्रकार सद्या दिसपाक येता. आग्वाद ताज हॉटेला लागसार पार्क करून दवरिल्ल्या इनोवा गाडयेचेर झाड कोसळ्ळें. 70,000 लुकसाण. पिळर्णा उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी गाडयेवेले झाड कापून क्लियर केले. कुर्टी फोंड्या रस्त्यार कारीचो सेल्फ एक्सिडंट. ड्रायव्हराचो गाडयेवेलो कंट्रोल गेल्ल्यान रस्त्या कुशीकच्या स्टीलाच्या धडेर मोखली. ड्रायव्हराक मायनर इंजुरी जाला. ढवळे जंक्शनार रस्त्यार झाड आडवे. फोंड्या मडगांव रस्तो वरभर सुमार ब्लॉक. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी वरा भितर रस्त्यावेले झाड क्लियर केले. बागा दर्यादेगेर बुडपी सिद्धार्थ कामडोळी ह्या हुबळी कर्नाटकच्या ट्युरिस्टाक ट्युरिस्ट पुलीस आनी दिश्टीच्या सुरक्षा रक्षकांनी वाटयले. जाल्यार कोलवा दर्यादेगेर बुडपी लखनौ युपीच्या नॅन्सी वर्माक वाटोवपाक येस. पणजे बरोच पावस पडलो मात अजून बुट्टी मारपा सारकी परिस्थिती पणजेचेर ना. सांगोळडा राखणी वणट रस्त्यार कोसळ्ळी. कांय वरां रस्तो ब्लॉक. कोणाक दुखापत जावना. शेरावली सर्व्हिस रस्त्याचेर उदक तुंबिल्ल्यान येरादारीक आडमेळी. दोपारभर उदकांतल्यान सर्कस करून टू व्हिलर कारांचो प्रवास. पहिल्याच पावसाक उदक तुंबिल्ल्यान फुडें कितें जावपाचे कांय प्रस्न. चोडणा रस्त्यावेलो कालवड मोडलो. थंय सावन येरादारी करपी ट्राफिक डायवर्ट केला म्हूण एसपीचे ट्वीट. गेले 2 दीस पावस नेट्टान पडटा आनी बार्देश तालुक्याचो नियाळ जर घेतलो जाल्यार आयज बार्देश तालुक्यान 2-3 कडेन झाडां पडले, घराचेर पडले, गाडयांचेर पडले आनी गाडयांचेर नुकसान जालें. दुसरे घरांचेर पडले, घराकूय चड नुकसान जालें आनी दुसरे रस्त्यांचेर उदक सांठोवन रावला. मागीर थोडे कडेन बारीक जर व्हडले इन्सिडंट म्हटल्यार कांय ना. एक हायवेक एक राती JCB गेलो आनी तो खळगेन पडलो. ताका व्हडलें कांय जालें ना पूण तेची ती JCB खळगेन पडली. सकाळीं शिकेरे ताज हॉटेल आहा थंयसर पार्क केल्ली इनोवा गाडी आसली. ते गाडयेचेर झाड पडलें आनी त्या गाडयेचें नुकसान जालें. दुसरें चापोरा हांगासर एका घराचेर भिनेचें झाड लावणलें. शिरसय हांगासर रस्त्याचेर एक झाड पडलें. दुसरे मागीर सडयान हांगासरी एक माड एक घराचेर अशें करून बारीक बारीक थोडेशे इन्सिडंट व्हडले अशे बार्देश तालुक्यान व्हडले कांय जावना पूण हे बारीक बारीक गाडयांचेर आनी हेतून नुकसान जालें. दुसरे रस्त्यांचेर जालें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.